मुंबई ते गोय प्रवास करतले जाल्यार जायतो वेळ वता। सध्या मुंबई ते गोय हो प्रवास बस, विमान आणि रेल्वे ह्या तीन पद्धतींनी करपाक मेळटा वा काय जण गाडयांनी करतात, मात ताका चढ वेळ लागता। पण आता एक खोशेची खबर आसा। आता मुंबई ते गोय उदका मार्गात बेगीनूच रोरो फेरी सुरू जातली। नमस्कार, भांगरभूंयचे डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। मुंबई ते मांडवा मजगतीच्या रोरो म्हळ्यार रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवे खातीर वळखपी M2M ही कंपनी ही फेरी सेवा सुरू करतली। M2M फेरीजान इटलींतल्यान 15 वर्सां पोन्नी आशिल्ली बोट विकती घेतल्या। सध्या मुंबईत हे बोटीचे काम सुरू आसा। M2M कंपनी मुंबई ते गोय मजगती फेरी सेवा सुरू करपाचे तयारेत आसा। ती प्रवाशांक खातीर योग्य जाली काय मुंबई गोय प्रवास फकत 6 वरांनी पुराय जातलो। कंपनीन बोर्ड येरादारी महासंचालक आणि हेर अधिकाऱ्यांकडल्यान गरजेची मंजुरी खातीर अर्ज केला। M2M फेरीच्या अधिकाऱ्यान सांगले, मुंबई माझगावची फेरी वाफ ते मुरगांव बंदर प्राधिकरण गोय मेरेन रोपॅक सेवा चलोवपाची येवजण आसा। बरे कनेक्टिव्हिटी खातीर पणजे डॉकिंगा खातीर परवानगी मेळची म्हणून ते सरकारा कडेन चर्चा करता अशें तांणी सांगले। ही येवजण पुराय जाल्यार दोनूय राज्यांच्या पर्यटन मळार विविध तरेच्यो संधी उपलब्ध जातल्यो अशें तांणी सांगले। नवे रोपॅक्स बोटीत एका वेळार 620 प्रवासी आणि 60 गाडयो व्हरपाची क्षमताय आसतली। भाडे कितले हाचो निर्णय अजून जरी जावंक ना तरी केंद्र सरकार इंधन आणि कर सवलतीचेर अनुदान दितले। हाका लागून सेवा चड परवडपी जातली अशी आस तांणी उक्तायली। मजगती M2M फेरीचो अर्ज तपासप सुरू आसा अशें शिपिंगचे महासंचालक श्याम जगन्नाथ हांणी सांगले। जाल्यार कागदपत्रां आता फुडले मंजुरी खातीर भारतीय शिपिंग रजिस्टरात धाडिल्ल्याची माहिती मुखेल जहाज सर्वेक्षण करता प्रदीप सुधाकर हांणी दिली। महाराष्ट्र मरीटायम बोर्ड रायगड दर्यादेगेर काशीद, रेवदंडा आणि दिघी हांगा रोरो सेवा खातीर नवीन जेटी बांधता। ही जेटी सुमार 18 म्हयन्यांत तयार जातली अशी अपेक्षा आसा। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।